मंगलम। बस मी चॅनल
ನೋಡಿ ನಾವಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ
मागेचे दयदवर लोचनज प्लीज स्पेस कन्स्टेंट आशिल्ले निमित्त स्वल्प एडजस्ट करून बसका म्हणून रिक्वेस्ट चेडुवान कोण जत्तल जनान मुखारी बशा जाग आसा स्वल्प जाग आनीक आसा स्वाम्यान येतेर आनीक स्वल्प बशा जाता येवन एद्रा बसका म्हणून विनंती श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली ज्योत मठाधीश की, श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज गुरु महाराज हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचर्चमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तले सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर विद्याधिराजतीर्थानां करकंज समुद्भवं विद्याधीश गुरुं वंदे मधु विद्या प्रवृद्धये कुलदेव श्री देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथ देवाक नमस्कार कोरनु संस्थानाचे आराध्य देव श्री रामदेव वीर विठ्ठल देवाक नमस्कार कोरनु व्यासपीठेरी उपस्थित परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याक नमस्कार करत अनुमती घेऊन आयज हो कार्यक्रम प्रारंभ करता परमपूज्य स्वाम्याले दिव्य आशीर्वादान परमात्माले अनुग्रहक साक्षी जाल्ले हे पावन क्षण हेरवट्टा श्री देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथ देवळाचे रजत महोत्सव 25 वर्षाचे हे संभ्रमाचे हे दिव्य कार्यक्रमाक आयिल सर्व कुळावी महाजन भक्तवृंद तशी गण्य महोदयांक हृत्पूर्वक स्वागत करता सन 2001 इसवींतू श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली ज्योत मठाधीश श्रीमद परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वाम्याले अमृत स्थान पुनर्प्रतिष्ठा जावन प्रारंभ जाल्ले हे देवस्थानाचे धार्मिक प्रयाणो 2010 इसवींतू दशमानोत्सव अति वैभवान आचरण कोरनो आज 25 वर्षाचे हे रजोत महोत्सव कार्यक्रमाक आम्ही पाविल आसाची हे पुण्यतम महोत्सवाक परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वरेर स्वाम्याले दिव्य सानिध्य प्राप्त जलिले आमगेल सर्वाले भाग्य व्यासपीठारी विराजमान जलिले परमपूज्य स्वाम्याक पुनरपि स्वागत कोरनु हो योजित रजत महोत्सव कार्यक्रम हरि गुरुले कृपेन यशस्वी जावो म्हणून श्री देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करत पुनरपि परमपूज्य स्वाम्याले अनुमती घेऊन सभा कार्यक्रम प्रारंभ करता प्रथम जावन वेदघोष हे कार्यक्रम चलोवन दिवका म्हणून श्री अनिल भटमाम श्री वसंत आचार्य भटमाम आणि श्री विनायक भटमाम हांका विनंती करता ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्ये मां चक्षुर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तोत्वास्वस्तनोभिर्व्यशेम देवैः संयदायुः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूजा विश्ववे स्वस्ति न साक्षो अरिष्टने ओम शांता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौर्नो देव्य भयन्नस्तु
शिवादिशा प्रदिशा उद्दिशो न आपो विद्युत परिपान्तु सर्वतः शान्ति 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 ओम धन्यवाद. स्वागत भाषण देवस्थानाचे अध्यक्ष श्री प्रशांत लक्ष्मण प्रभू हांनी स्वागत भाषण करतले. हेरवट्टा श्री देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथ देवळाचे 25 वर्षाचे रौप्य महोत्सवाचे हे पर्वकालारी हे कार्यक्रमाक दिव्य मार्गदर्शन दिवंगेनो आमकां सर्वांक आशीर्वाद करच्याक आयिल्ले श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्यांक देवस्थाना वतीन तशी गांवचे सर्व समाज बांधवाले तर्फीन आदरपूर्वक स्वागत करता. तशीच हे कार्यक्रमाक आयिल्ले वैदिक वृंदाक सर्व कुळावी महाजन भक्तवृंद तशी गण्य महोदयांक आणि गांवचे आणि परगांवचे सर्व समाज बांधव भगिनीयांक हृदयपूर्वक स्वागत करता. सन 2001 इसवींतू श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे आद्य गुरु परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्याले दिव्य हस्तान पुनःप्रतिष्ठा आणि नूतन वास्तूचे शुभारंभ जावन प्रारंभ जाले. हे देवस्थानाचे नित्य नैमित्तिक धार्मिक कार्यक्रम स्वाम्याले मार्गदर्शनाचे प्रमाणे श्रद्धा भक्तीन करून येतेरे आसाची. हे देवस्थानाचे प्रमुख उत्सव म्हळ्यार पुनःप्रतिष्ठा वर्धंती अनंत नोपी सहित स उत्सव मस्त खुशी विषयी श्री देव गुरु आशीर्वादान येवचे मुक्कावयले वर्षांतू ची अनेकी विजृंभणेन जावका तशी परमपूज्य स्वाम्यांक स्वाम्यान आशीर्वाद दिवका म्हणून विनंती करत मगेले 2 उतरान स्वागत भाषण का विराम देव करता. धन्यवाद. आता प्रास्ताविक भाषण देवस्थानाचे कार्यक्रमा उद्देशून प्रास्ताविक भाषण करताची कार्यकाळी मंडळी सदस्य श्री दत्तानंद प्रभू. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं. रामपादाब्ज संलग्नं शांतं दान्तं प्रियं वदं विद्याधीश गुरुं वंदे मधुपूर्वं प्रभाषिणं. श्री मगेले कुलदेव श्री देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथाक नमस्कार करून तशी इष्टदेव श्री लक्ष्मी वेंकटेशाक नमस्कार करून ग्रामदेव श्री शांतिका परमेश्वरीक नमस्कार करून हांगा आमगेले व्यासपीठारी विराजमान जाल्ले परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्याले चरणांत नमस्कार करून 2 उत्तर उलोवच्याक प्रयत्न करता. आमगेले हे हेरवट्टा गांवांत ऑलमोस्ट एक 40 इयर्स मागशी हांगा आमगेलो देव हाड न्हू. तदनंतर 2001 अंतू हांगा आमगेले पुनर्प्रतिष्ठा जाले. ते आमगेले हांगा आतां तुमी पळयत आशिल्ले हे देवस्थानांत 2001 अंत आमगेले हांगा प्रतिश्ठ जाली. तदनंतर तेन दोन ऑलमोस्ट 1993 दोन म्हणून आमगेले अध्यक्ष प्रशांत लक्ष्मण प्रभू हांनी हे देवस्थान अत्यंत चंद रीतीन चलोवन येता आसाची. तेन्ना आमगेले परमपूज्य श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वाम्याले करकमलान हांगा आमगेले हे देवस्थानाचे पुनर्प्रतिष्ठा महोत्सव अति विजृंभणेन जाल्लो म्हणून सांगच्याक आमकां खूश येता आसा. आमी तेन्ना तांकां प्रप्रथम 2001 इसवींत आमी तांकां स्वाम्यांक इन्वायट करचे गेले तेन्ना तांणी विनंती पत्र आमी दिले भितरी म्हाका विचारलें आमकां की आनी तुमी देवस्थान बांदलें वय तुमकां मुखारी चलोवच्याक कशें रे कशें चलयताची म्हणून आमगेले मालगड्यांक विचारले काय
आमकां मस्त बंद आमगेले मालगार मिटिंगान तांणी सांगता उरताची म्हळ्यार आत्तां आमकां कशें जालें की म्हळ्यार आतां आमगेले पुरा यंगस्टर्स बरे कोण जोडताची तांणी आमकां दानी लोक आनी आमगेले हांगा ग्रामस्थ हेरवट्टा गांवचे जावो कुमटा गांव जावो आनी परगांवच्यान आमगेले पुरा कुळावी आमी ऑलमोस्ट 80 लाख केले बी 100 लोक आसा कुळावी म्हगेले लेखान तितले कुळाव्यान तुची आमगेले आमी एक 6 ते 7 हांगा अन्नसंतर्पणे कार्यक्रम जाता आनी मस्त तितले आमगेले दुर्गा नमस्कार जावो फुलां म्हणटो जावो वर्साक पुरा कार्यक्रम जाताची तेन्ना आमकां 2021 आमी विनंती पत्र दिवचे गेले तेन्ना विद्यागृह स्वामीन आमगेले मालगाऱ्यां विचारले खंय आनी कशी चलयता रे तुमी देवस्थाना मुखारी आनी तुमकां हांगा कशी चलोवच्याक कशी इनकम सोर्स आनी कशें आसा म्हणून न्हू तेन्ना विचारले तेन्ना खरें तांणी स्वाम्यान आमकां मार्गदर्शन दिवका म्हणून मालगाऱ्यान सांगिल्ल्याक तांणी सांगिल्लें खंय आनी एक सत्नान कथा तुमी चाल करा स्टार्ट करून तुमी एक कसं म्हणून एक ताका 200 पैकी 2025 की एक 225 की अशी एक फिक्स करून तुमी ताज्यान तुमकां बरें एक इनकम येतले वर्धंती उत्सवांनी चलोवच्याक जावो तुमगेले देवस्थानाचे दैनंदिन कार्य चलोवच्याक तुमकां बरें ताजे मुखार ताजेन तुमकां मस्त एक हेल्प जातले म्हणून तांणी सांगिल्लें ते वाक्य आमकां आजीवन याद आसा म्हण जाल्यार ताजेन आमकां कितले एक देवस्थानाक एक इनकम आसा म्हूण आमी लेक्चर हाडना तशें आमी कायम ते विद्यागृहाती स्वाम्यान एक हांगा आमगे प्रतिश्ठ केल्ली आनी कलश केल्लो तांगेले एक ते वैभव कसो आसा तो दिने 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 वाडता आसा तशी आतां आमकां विद्यागृह स्वाम्यान 2010 आमी हांगा दशमानोत्सव कार्यक्रम केलो तेन्ना जाल्यार बी आमगेले हांगा स्वाम्याक रातच्याक वास्तव्य आनी मस्त अशी अडचण आसा म्हळ्यार 2nd फ्लोर वरी स्वाम्यान वचूंक न्हू तांगेले हाजे शयना रूम आनी 2nd फ्लोरार आसा 1st फ्लोरारी आमगेले म्हळ्यार तितले एक फेसिलिटी ना आमी म्हळ्यार टेम्पररी स्ट्रक्चर करून न्हू स्वाम्याल देव आनी दवरच्याक फुडें रेडी करून न्हू पुरो तांतूय स्वामी आमकां येवन हांगा मार्गदर्शन करताची म्हळ्यार आमकां भारी खोशी आमकां म्हळ्यार ते हें म्हणटा 25 वर्सां वर्धंतीक इतले खोशी म्हळ्यार आमकां ते नॉर्मल जेवणान ते पायस असल्यार एक्स्ट्रा ते खूश उरता तांतू आनी केसरी भात आयले म्हळ्यार आनी तांतू जास्त खूश जाता तशी आमगे स्वाम्याल एक आगमन जाल्ले ते स्वाम्यान रथार विराजमान जाले भितर आमगे एक हेरवटे गांवाक आमगेले देवस्थानाक जावो कुळावी भजकांक जावो आमगेले हेरवटे गांवाक एक शोभे वाडले आनी तांगेले एक पादस्पर्शान हांगा एक आमकां मस्त खुशी जाले आनी पुरा लोकांक ताजेन बरें जातले म्हणून आमी खूश पावताची तशीच आयच्यान हे स्वाम्याले 5 दिवसाचे हांगा वास्तव्य जातले तशी फाल्यांच्यान आमगेले रजत महोत्सवाचे 25 वर्साचे वर्धंती प्रारंभ जाता सकाळी देवता कार्य जावन तदनंतर सांजेरी दुर्गा हे द्वादश स्तोत्र पूजा तदनंतर संगीत कार्यक्रम जावन उपरांक सांजेरी हेरवट्टा परिसरांत पालखी देवा पालखी उत्सव पूर्व गोत आशिल्ल्या वरी हेरवट्टान फर्स्ट वचून येवन कडेरी रेल्वे ब्रिज वरी वचून येवचे आमगेले प्रति वर्साची एक हे पद्दती चोरले गेले आसा त्या प्रकार पालखी उत्सव जातालो तदनंतर परां दिवस आमगेले होड दिवस त्या दिवस सकाळी स्वाम्याल येताना शतकलशाभिषेक नंतर पूर्णाहुती जावन सत्यनारायण कथेचे एक कार्यक्रम जावन तांचे सांजेरी आमगेले लाकडाचे खजान एक आमगेले रथ आसा ताजेर आमगेले देव पुरा एक नगर प्रदक्षिणे कुमटे गांवाचे प्रति एक गल्ली वचून तशीच आमगेले मालगाडे घरचे हांगा माशे देवस्थानाच्यान बेगीन मुखारी सावकारा घरचे म्हण ताजी तांगेले एक देवस्थान आसा थंय वचून घेवन तशीच बाळगी मेडिकल सेकंडच्यान देवस्थान येवचे पद्दत आमगेले पयले 2 कशें चोरले की त्या प्रकार कार्यक्रम चलतलो तशीच 22 तारखेक सकाळी 9 गंटेक मुद्रादान स्वाम्याले हातान जातले सर्वान हाकबी येवका आनी पुरा लोकांना प्रति एक कार्यक्रमाक येवन आमकां सहकार करका म्हणून विनंती करपाची म्हागेले 2 उतरां समाप्त करता धन्यवाद आता स्वाम्याल पाद्यपूज जातले देवस्थानाचे प्रधान अर्चक श्री अनिल पांडुरंग भटमाम आनी तांगेल धर्मपत्नी
देवस्थानाचे मुख्यस्थ श्री वैकुंठ पुरोहित प्रभू आणि धर्मपत्नी यांनी पराभूत करतो. गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः विक्रमाय नमः वामनाय नमः हाथाय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः गिरिधाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दक्षाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः आर्द्राय नमः उपेन्द्राय नमः देवाय ओम श्री कृष्णाय नमः राजव्या ओम श्री केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः लोकप्रियाय नमः नारायणाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः देवाय ओम श्री कृष्णाय नमः प्रणवस्य प्रवेश परब्रह्म परमात्मा देवी गायत्री प्राणायाम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीम सेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. हेरवट्टा देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथ देवस्थानाचे रजत महोत्सवाचे हे संभ्रमांतू औंदू वर्साक स्वाम्याक आमंत्रण दिवन स्वाम्याले उपस्थिती स्वाम्याले मार्गदर्शनाचे एक मुखांतर जावन गेनू हे एक कार्यक्रमान करता म्हणून गेनू हांगाचे आडळीत मंडळी कुळावी जनान गांवचे जनान एक निर्धार करून गेनू हांगाचे आडळीत मंडळीन अत्यंत हृतपूर्वक जावन आमकां आमंत्रण दिले. ते आमंत्रणाक समजावन घेनुची आमगे लेखान एक वर्ष पहिलेची तांणी आमगेल फाट लागिल्ले. आमगेल कार्यक्रमही आशिल्ले कडे कार्यक्रमानंतर आमी आता हांगा मुक्कामाक येता आसाची
आयच्या दिवसाक बरे रितीरी भव्य रितीरी तुम्ही स्वागत स्वागत कितलं होड आशिल्लें कसकसाने वाद्य आशिल्लें कितले कितले टॅब्लो आशिल्लो हे महत्वाचे नाही स्वाम्याक एक गौरव कर का म्हणले तुमगेले भावन असणेवे ते अत्यंत महत्वाचे उरत विना कितले नमुन्याचे आशिल्ले आम्ही एक 10 नमुन्याचे स्वाम्याक दाखोवे एक 10 नमुन्याचे वाद्य दाखोवे हे महत्वाचे नाही तुम्ही तुमगेले एनर्जी आमकां ना तुमगेले फोर्स आमकां दाखोवका म्हूण ना तुमगेले भावन दाखयल्यार मात्र पुरो जाता देव अपेक्ष करचेही ते आम्हीही अपेक्ष करचेही ते शिष्यवर्गान तांगेले कितले संपत्ती आसा ना कसन तांगेले हे आसा हे आमकां महत्वाचे न्ही तागेले गुरु बद्दल भावन कशी आसा गुरु बद्दल तागेले एक गौरव कशी आसा हे ताणें दाखोवचें पडटा त्या निमित्तान हेरवट्टा हे एक गांवांतू हाजे पयलेही आमी हांगा खाली एक भेटी दिवन घेवन गेल्ले किंतु आमगेले हे प्रप्रथमाचे वास्तव्य हांगा हे देवस्थानांतू घडता आसा 2001 वर्साक प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी हांगा पुनःप्रतिष्ठा कार्यक्रम करूसून दिले 2010 हांगा दशमानोत्सवाचे कार्यक्रम जाले आता 2026 हांगा रजत महोत्सव घडत आसा एक कसन की म्हळ्यार रजत महोत्सव 25 सुवर्ण महोत्सव 50 सुवर्ण महोत्सव म्हळ्यार एक भांगराचे न्हय म्हणून हे करता किंतु आज रुपया मोल पळयल्यार तुमगेले रजत महोत्सव वैकेची त्या प्रमाणे रिची हांगा घडता आसा म्हळ्यार रजत म्हळ्यार आमी सिल्वर जुबली म्हणटाची आम्ही येताना त्याची पळयलें रजत पळयल कुडे न्ही रुपयाचे उड घासयले कितें की म्हळ्यार तितले आजी दिवसा एक 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 वाडत आसा लेकीन तितले सुलभ ना जीवन ही आज दिवसाक कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग कसन म्हणटाचे आमी तेही दिवसान दिवसान तो वाडत आसा असलेरीही देवाल उत्सव देवाल विजृंभण मात्र आमी कमीपण करचेक जायना म्हणून घेनू आता सर्वही जनान मेळून घेवन हे एक उत्सव ना जाल्यार रजत महोत्सव गांतून घेतिल्लो आसा हरशी पळयत आशिल्ले कसन तुमगेले एक वैशिश्ट्य मेळचेक अवकाश आसा म्हणून घेवन आमकां हांगाचे प्रतिष्ठापनेचे डेट आनी कशें गोतना बट इयर मात्र गोत आसा 2001 हे हांगा पुनःप्रतिष्ठा घडिले सो 2001 धरल्यार ते संख्या केल्यार 3 संख्या मेळटा 2001 ऍड केलं म्हळ्यार नंबर 3 मेळटा आमगेलंतू तिथी गणना करताच आमी तंतु प्रतिपदा नंदा तिथी नंतर तशीच एक 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 भद्रा तिथी द्वितीया म्हळ्यार भद्रा तिथी तृतीया म्हळ्यार विजया तिथी चतुर्थी म्हळ्यार रिक्ता तिथी पंचमी म्हळ्यार पूर्णा तिथी वापस कडेर आनी षष्ठी म्हळ्यार नंदा भद्रा विजया रिक्ता आणि पूर्णा तिथी सो अशी 3 पंत आमी हे करताची म्हळ्यार 15 तिथी न्हय सो तंतु तिसरी येवची तसले हे विजया तिथी आणि हे एक 2001 जर ते हे केले 3 आयले स्वाम्यान त्यांनी प्रश्न विचारले कशी तुम्ही करताची म्हणून घेन ते 2001 हांगा पुनःप्रतिष्ठा जाले ते विजय जावचे तसले संख्येक समजाल तसले एक वर्षाक हांगा पुनःप्रतिष्ठापन घडले आणि तुमका प्रत्येक कार्यांतू तुमका विजयप्रद मेळ्ळा आसा त्या दिवसा आयच्या दिवसाक 18 तेही जय संख्या म्हणून सांगिल्लें आसा तातूंत भगवद्गीता 8 अध्याय आसा 18 अध्याय पुराण 18 हे मेळटा सो हे 18 संख्या कसन आसा तेही जय संख्या म्हणून सांगिल्लें आसा स्वामेल आगमन वैकेची 18 तारीखाची हांगा जाल्लो आसा तदनंतर दशमानोत्सव येता ते 2001 आशिल्ले हांगा 2010 आयले ऍड केल्यार वैके वापस 3 येता आणि वापस विजयाची तुमका हे मिळता तदनंतर आत्ता हांगा कशी हे करचे 2026 आम्ही त्याची सांगले 2001 आणि 2010 आमका डेट गोतना खाली इयर मात्र गोत आसा किंतु देवाल अनुग्रहान 2026 म्हळ्यार आता चलता आसा प्रेझेंटली आणि तुमगेले वर्धंती उत्सवाचे हे
रजत महोत्सवाचे आगमन नाजल आरंभ 5 तारीख तुलन चाल जाता फाल्या तुलन चाल जाता. सो जर तुम्ही उठो ऍड करा 1901-2026 ऍड केलं म्हळ्यार 19 20 जाले आणि 2026 हे केलं 10 जाले म्हळ्यार 30 जाले. वापस 3+0 केल्यार आणि वापस 3 येता. सो फाल्याकानी मुकाविल दिवसांतू विजयाची जावची तशी देवानं अनुग्रह केला असा. आर्टिफिशियली आम्ही काय करचे जाना नॅचरलीची देवानं उठूची तुमका अनुग्रह केला असा. त्या नैशीची देवकी कृष्ण आईच्या दिवसाक उडुपींतू मध्वाचार्यांनी स्थापन केलं तसले कृष्णालय हांतूची नवीन स्वामी थंय पर्याय घेतासाची आणि आमगेल हांगा देवकी कृष्णा देवस्थानांत आमगेल हांगा आगमन जातासा. सो असल एक थंय उडुपी कृष्ण हांगा हेरवटा देवकी कृष्ण. सो दोन्ही कडेची एक महत्वाचे दिवस जावन गेलो आयच्या दिवसाक परिगणन केल्लो आसा. त्या नैशीची हे एक देवस्थानकिंत हे आमगेल्या समाजाक एक कुलदेव जावन गेलो हे हांगा आचरण करताची. मस्त कुळावी लोक हांगा देवस्थानांत येवन तांगेल सेवा त्यांनी करताची. केलो लोकांक गोवाक आनी वच्चेक जायना जाल्यारी त्यांना तांगेले गांवांत आशिल्ले तसले कुलदेवस्थानांतू नारळ दवरची की ना कसने तांकां वच्चेक अनानुकूल जाल्यारी त्याची देवालय सन्निधानांतू प्रार्थना करचे तसले एक संदर्भ आमगेले समाजान चोळून घेवन आयले. मूल गोमांतक आसा किंतु एक शाखा अनेक कडे जाल्लो आसा. कागलांत एक आसा, हेरवटांत एक आसा, तशी अनेक मुखारी गेले कडे तुमकां पळोवचेक मेळटा. सो आमकां एक आमगेल समाजाक अत्यंत प्रधान जावन घेवन आशिल्ले तसले विशय कसन की म्हळ्यार एक गुरुमठ आणि एक कुलदेव हे दोन अत्यंत प्रधान जावन घेवन आसा. त्यातून प्रति वर्षाक गुरुमठा वचून गुरुल सेव करची की तशीच गोमांतकाक आयल्यारी कुलदेवस्थाना वचून घेवन कुलदेवालेक सेव करून घेवन येवची की नाजल नवरात्री संदर्भारी कौल प्रसाद उरता तेन्ना कौल प्रसाद घेवन येवची की. अर्थात तुमगेले कुलाचे संपूर्ण खंच कुळावी म्हणून तुम्ही सांगताची ते संपूर्ण कुळावी लोकाले रक्षण करचे तसल देवाकच आम्ही कुलदेव म्हणून आम्ही सांगताची. तांकां एक गोत्र, तांकां एक सरनेम, हे सरनेमाचो हे गोत्राचे व्यक्तीक हे कुलदेव लागता. तागेल कसनेची घरांतू ना मुकाविले कसने असल्यार वैकेची ते कुलदेवस्थानाला वचून घेवन प्रसाद लावून घेवन मुखार वच्चे वैके एक संदर्भ आमगेलांत आसा. केलो लोक इष्ट देवालेगी, केलो लोक ग्राम देवालेगी प्रसाद लावचे अनेक आसा. बाकी लोकांले कशें की म्हळ्यार सायबिणी लेगी प्रसाद लावचे, सायबिणी लेगीच आमी कौल प्रसाद घेवचे अशी एक प्रथ आसा. सो आमगेले तात्पर्य कसन की म्हळ्यार आज आमगेले समाजाचे चौडवांक मस्त देवालय अनुग्रहान तांकां बर जाल्लो आसा. मस्त अनेक भायल गांवांत वचून गेनू तांणी थंय शिक्षण घेवन बरे एक जॉब मेळून गेनू ते जॉबा निमित्तान कसन तांकां एक उत्पन्न जाले त्या उत्पन्नाचे केलो किंचित हांगा सेव करता आसले एक भावना आमगेल समाजांत आत्त पर्यंत जागृत आसा. मुखारी कशी जाता कितें जाता हे आमगेल हातार आसा. आमी ब्लेम करचेक जायना. मुखावेल्या हक्का आमी चौडवांक तशी तयार करता की ती भावना ते केन्नाहीची नाश जायनाशीची खंय वचो तो बँगलोराक वचो ना अमेरिका वचो केन्ना केन्ना वर्धंती उरता तेन्ना हांगा येवन घेवन सेव करका म्हणले एक भावना आस पळय ते जागृत जावन घेवन उरका म्हणले एक समाज बांधवांनी तांणी तशी एक वातावरण निर्माण करता. म्हळ्यार चौडवां शिक्षण घेताची जॉब करताची उट्टू जाल भई किंतु ताजे वट्टू आमगेले हे कुलदेव आमगेले गुरुमठ वर्धंती उत्सव हंतू वैकेची सक्रिय जावन घेवन चूक नाशीची येवन घेवन तांगेल हाजरी लावन घेवन तांणी सेव करता तशें एक भावना निरंतर जावन घेवन जागृत उरका म्हणून घेवन देवाला एक प्रार्थना करून घ्या. तुम्ही वैभव जाव का हांगा चुटूची चलोन होरका आज त्या प्रॉब्लेम ना. म्हालगड स्वामी 2001 कांतू त्यांना विचारताना विचारेल कसन विचारेल की म्हळ्यार तुम्ही कशी चलयता रे कित्याक की म्हळ्यार पैशाचे त्यांना तितले भारी हे नाशिल्ले
मस्त त्रास आशिल्ले एक देवाक एक नैवेद्य दाखोवका म्हळ्यार वैकेची कठीणाई तसले एक संदर्भ आशिल्लो आज तशी ना आज 10 आयदन व्हरून घेवन देवाक नैवेद्य दाखोवत तितलो संपत्ती आसा किंतु तेन्ना मस्त लोक आशिल्ले भावनाशील लोक मस्त आशिल्ले आम्ही हे करे ते करे किंतु तांगेले एक जोडी ना आशिल्ली किंतु आज ही जोडी आसा भावन कमी जायना अशें उरका हे तरेचे एक परिस्थिती आयिल्ली आसा सो त्या निमित्तान भावन कोणाले कमी जालें ना किंतु हांगा गांवांत कोण आसा तांणी मानतार जाल्ले आसाचे तांणी सांगचे कशें की म्हळ्यार म्हागेले पाय आयकना म्हागेले खांद आयकना म्हाका चमकुचेक जायना म्हाका हे जायना आनी चेवडूंक खंय आसा म्हळ्यार बेंगलोर आसा म्हणटाचे सो अशे तरेचे एक 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 प्रॅक्टिकली आमी सांगता आसाची एक एक गांवांत म्हणणे खाली हांगा म्हणणे ओटू कडे पर्तगाळीक वयकेची आमकां लागता म्हळ्यार लागू आमी एक्सक्लूड करून घेवन तुमी सांगताचे अशी ना आमी वापस एक ना एक रितीरी पुनः आरंभ करका म्हळ्यार कितें तरी भजना सप्ताहाचे एक हे दवरले आतां मुखार आनी एकादशीचे आमी हे केले राम तारक मंत्राचे हे केले आमी केले म्हूण न्ही बट एक समाजा कडच्यान ते खंय तरी एक रुची ते एक भावना जागृत उरो म्हणल्यार एक दृष्टिकोनान एक 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 हेज्जे घेता आसाची आमगेले हेज्जे एक समजावन घेवन समाज वयके आमकां सपोर्ट करता आसाची हे अत्यंत संतोषाचे विशय आसा कुलदेव म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार केलोपंत कसन जाता एक चेरडाक जर आमी अनेक पंथां सांगताची चेरडाक जर विचारले हे झाड एक येद्राक एक झाड दवरला बा ते चेरडाक विचारले राबा हे झाड पळोवंक घेवन तूं कसकसन दिसत रे म्हणून विचारलें म्हळ्यार तो चल्ल कसन कसन सांगतालो झाड पळोवन फर्स्ट तो सांगता पान्न दिसता म्हणून सांगतालो कडेर हे केल्यार ए ताजेर तूं एक फल दिसता आसा म्हणून सांगतालो ना एक संपूर्ण झाड दिसता आसा म्हणून एक सांगतालो ना त्या झाडार एक पक्षी आसा म्हणून एक सांगतालो ना ताका जावंक आशिल्ले तसले कशें रेंबे कोंबे म्हणून सांगता ब्रांचीस दिसता आसा म्हणून सांगतालो उठू सांगतो तो पान्न दिसता फल दिसता ना त्या झाडार बशिल्लो पक्षी दिसता ना ताका जालेल तसले कशें एक ब्रांचीस उठू दिसता चेरडाक बट दिसनाशिल्ले कसन ताका हा आमी ताई बेरू कसन म्हणटाची हे चेरडाक दिसना तो चेरडा कसन दिसता भायलच मात्र दिसता पान्न दिसले फल दिसले पक्षी दिसले ब्रांचीस दिसले उठू दिसले बट ते झाड कोणाल निमित्तान राबून आसा ताई बेरू कसन रूट्स म्हणटा मदर रूट्स आसा ताजे निमित्तान ते झाड राबून आसा त्या रूट्सा निमित्तान ते पान्न आमकां दिसत आसा ते पान्न आशिल्ले निमित्तान ताजेर एक ना फल आयिल्ले निमित्तान ताजेर एक पक्षी आयिल्लो आसा सो कारण कशें ते ताई बेरूची अत्यंत म्हत्वाचें आसा फाल्लेक उद्दा घाल रे म्हणून सांगले रे कोणा घालता तुमी उद्दा पान दिसता म्हणून पान्ना घालतावे ना फल दिसता म्हणून फलां घालतावे ना घालचे सकलची आमकां भायरची प्रपंच अशीची आमी जर कोणाक तरी विचारले अरे हे कुटुंबाचे कसन दिसता रे तुका म्हणून विचारले खंयचे एक प्रभू कुटुंबके ना आनी खंयचे पै कुटुंबके ना आनी खंयचे कुटुंबाचे तागेले कसन दिसता रे अरे ताण एक 2 बंगले घेतिल्ले दिसता रे ताण एक व्हड एक मर्सिडीज कार घेतिल्ली दिसता ताण एक हांगा एक भायर हेगडे इंडस्ट्रियल हांतू एक ताण एक नवीन फॅक्टरी केलेले हे दिसता तिगेले बायलीन एक बरेची पवळी कंटी कसकेर घाल्ली आसा ते एक दिसता आमकां वैभव दिसता बट कोणाल निमित्तान हे वैभव जाल्ले ते मात्र दिसना आनी ते वैभव कोणाल निमित्तान ताई बेरू म्हळ्यार हेचीच आमगेले कुलदेव त्या निमित्तान आमी त्या कुलदेवाक म्हळ्यार कोणाक दिसना ते कोणाक तरी विचारले रे ताण सांगचे तागेले कुलदेव दिसता असं म्हणून तो सांगना ताण सांगचे हेचीची ताण कार घेतिल्ली दिसता घर बांदिल्लें दिसता ना आनी कशें तरी तागेले बँकांत बरे बँक बॅलन्स आशिल्ले दिसता बट कोणाल निमित्तान हे उठू ताका वैभव प्राप्त जाले ते मात्र कोणाक दिसना तेतकून आमगेले मूळ कसन की म्हळ्यार आमगेले कुलदेव कडेरी तुमी उद्दा कोणा घालतात ते ताई बेरू कशी घालताची तशीच कुलदेव असताना प्रतिपंथा येवन गेलो तुम्ही जर थंय सेव केले म्हळ्यार थंय सार घालका उद्दा घालका बरे रितीरी वागत करका
त्यांना मात्र झाड बरे रितीर जाता तशीची तुमगेले कुलदेवस्थानात येऊन तुम्ही वागत केलंय म्हळे वागत म्हळे सेव केलंय तुमगेले तुम्ही थंय श्रमदान केलंय तुमगेले कसं एक संपत्तू कोणा निमित्तान तुमका आयले ते जर दिल म्हळ्यारी आता पळया झाडाक पान आयले ना फूल आयले ना फळ आयले ते कुसून गेले ना ते पान पळ्यार तुम्ही कसं करता की म्हळ्यारी त्याची मुळा घालताची त्याची झाडा तुल्यान आईल तसले कसं एक पान असा ना फळ असा ना फूल असा कसं नसा ते सार जाता म्हणून आम्ही खंय घालताची त्याचे मुळा घालताची की वापस ते सार जावन मातीन तू हे जावन घेऊन वापस त्या झाडाक हे मिळता तशीची आमगेल पान पैसे ना कसं एक भांगर वापस ते ताई बेरू जावन घेऊन असेल तसं कुलदेवाक दिलं म्हळ्यारी वापस तुमगेले अभिवृद्धी जायत वता त्या निमित्तानं ते आमकां कसन देवान दिल्लं आसा वापस किंचित आमी देवाक आमी हे केलें म्हळ्यारी देव आमकां तितलेची बरे रितीर करता म्हळ्यार कितें आमी तुमकां हें एक उदाहरण सांगिल्लें आता हे एक 25 वर्साचे तुम्ही अत्यंत बरे रितीर स्मरण करून उडगास दवरन आमगेल 2001 पुनःप्रतिष्ठा जाल्ले आता वापस 25 वर्ष जाता आसा आमी बरे रितीर एक उत्सव करका म्हणले एक स्मरण तुमकां आयलें ना जाल्यार करका करचे नाका हे कोणाल्या हातांत आसा बट तुम्ही ते आमगेल समाजाचे एक कसन की म्हळ्यारी आमकां देवा सोडून घेवन आमकां उरचेक जायना खंय वचा खंय मुल वचा तितले आमगेले एक देवस्थान की कुलदेवस्थान की ना कसने तरी एक सान समाज तरी कोण घेऊन भजन की एक गेट टुगेदर करता असेल एक आमगेले एक समाजाचे एक ते रीती रिवाज तशी चोळून घेऊन आयिल्लो आसा सो हे एक स्मरण करचेच पळय हेचीच एक देवान दिले व्हड एक शक्ती म्हणून घेवन लेक्का आता तुमकां खरें सांगचे गेल्यार आमगेल किंता आमी हांग उट्टू लोक मनुष्य लोक आसाची आमगेल किंता अत्यंत बरे जीवन जर कोणाला हे केलं पक्षीलेची एक जीवन बरे आसा म्हणून दिसता कित्याक की म्हळ्यार आमी उठका जाल्यार अलार्म घालका पडता पक्षीक अलार्म ना अशी करेक्ट टायमार उठता आमकां कशें अलार्म घालका 6 घंटेक 7 घंटेक ना दुसऱ्यान कोणे तरी जागू का ना तसल कसं तरी मात्यान तो लोन उरका बँकाचे लोन आसा म्हणून ना आणि कसं नाही तरी ह्या उरका त्यांनी तो उठचे कसं नाही तरी एक रिझन उरका प्राणी पक्षी कसं नाहीची अलार्म घालून घेनो हे करका ते करका कसं नाही ना करेक्ट त्यागेल टायमाक ते उठता आमगेले ते कॅपॅसिटी ना त्या प्राणी लेगी ना पक्षी लेगी ते एक आसा आमकां सकाळी उठलो कुडे ना टी कॉफी एक जावका त्या पक्षीक टी कॉफी काय ना कसं उद्दा मेळे त्याची सकाळी उठून उद्दा पेले त्यातून ते आरामशीर असा कसं नाही डायबिटीस ना बीपी ना हायपर टेन्शन ना फॅट ना कितेही ना आमक मात्र प्रत्येक मनशांत एक ना जाल्यार कसं नाही तरी असा तिसरे तांक कसं की म्हळ्यार आमकां केलो पंत आसा आता बेसिक काल आयलतना 2-3 पंतन हाताचे आमी केलो पंत अशी दिसता आज आनी नावची नाकरे स्प्रे घालून घेन आज एक दिवस कशी तरी काड्या म्हणून घेन बैके करताच प्राणी पक्षी तशी नाही खंय मिळता थंय 1-2 पंता लोळून घेन आणि वापस स्नान करून घेन येता दिवसा 2 ता तरी स्नान करचे तसले एक स्वभाव तांगेला तसा तांक कसन की म्हळ्यार उठलोक मेळतना कावळे ना जाल्यार सान पक्षी उठून मेळतनाच पळय आरामशीर फॅमिली टाइम स्पेंड करताच एक लोका लागी उलोवची की हांग थंय उडची की हे त्यांनी करताची आमी केन्ना भेटताच पळय एकलो व्हॉट्सअपार बशिल्लो उरता एकलो इंस्टाग्रामार बशिल्लो उरता आनी खंयची हांत बशिल्लो उरता फॅमिली टायमांत बशिल्ल तेन्ना वयकेची आमकां सोशल मिडियाचेची चिंत उरता तांगेल तशी ना आरामशीर फॅमिली टायमार फॅमिली टायमाची तांगेल उरता आमगेल तशी जालना आज आनीकलो सोशल मिडिया भितर आयला जेन्ना आमगेल फॅमिली टाइम म्हळ्यार तितले हांतूची जावन गेला आसा आमकां न्ही उठूची मस्त पयशे खर्च करका पडता एक पंता बेंगलोर गेल्यार एक करेक्ट बरेच बाल्कनी उरका यद्रातुल्यान एक रिवर व्यू दिसका ना आनी कसं नाही तरी सनसेट दिसका असल तरी आनी हे करून घेनो पैसे दिवन घेनो आनी कस की मस्त हे करका गोवा आयल्यार बीच प्रॉपर्टी जावका हाजी जाल्यार अशी जावका ते मडकेरी गेले हिल व्यू जावका असल आनी उठूची एक आमगेल थिंकिंग पक्षी कसं नाही ना
खंय जाऊ का खंय झाडार बसलं जाल्यार रिवर व्यू वयके मेळे, खंयचे हाजेर गुड्ड्यार बसल्यार हिल व्यू मेळे, खंय वचो तुमगेले घरा वयर बिल्डिंग वापरून ताजेकिंत चड व्यू कोणाक मेळटा? प्राणीक ना जे पक्षीक मेळटा, आमकां मेळना. आम्ही टॅक्स भरका, त्या पक्षीक टॅक्स वयके भरचे ना. आम्ही आर्किटेक्ट हांकां तांकां आपूण घेवन बिल्डिंग बांदका, तांकां त्या वयके ना. कसने नाशीची आमगेकिंत चड व्यू तांकां मेळटा. ते न्हंयशीची आमकां हांग वचका जाल्यार थंय वचका जाल्यार मस्तींतलो आमी त्रास घेवका. बेंगलोर वचका बा ना भायल देशाक वचका बा, पासपोर्ट करका, विजा USA विजा करचे गेल्यार तो ट्रम्प कसकसन म्हणटा म्हणून घेवन गोतना. तो आनी एक्स्ट्रा एक 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 तारीफ लायता, तुमी इतले एक्स्ट्रा पे करा ना जे तुमकां भितर घेना भायर घालता, हे ते मस्तींतलो आसा. पासपोर्ट नाशीची, विजा नाशीची, एअर ट्रॅव्हल करता म्हळ्यार ते पक्षी राज आमगेले. काही पासपोर्ट ना तांकां, कसने विजा ना, कसने पयशे दिवका म्हूण ना. खंय जावकात कितले जावका फिरत उरत. त्यात कोण सांगले आमगेलकिंत पक्षीचे जीवन, उट्टू लोकांकिंत पक्षी जीवन श्रेष्ठ म्हणून दिसता. किंतु एक ड्रॉबॅक, इतलं उट्टू असल्यार वयकेची त्या पक्षीक खंयचे देवान सृष्टी केले त्या देवाक स्मरण करत असेल शक्ती मात्र तांकां नाशिल्ले निमित्तान त्या पक्षीक तितलें आमी महत्व दिवचेक जायना. बाकी उट्टूचे उरतले, उडचेक जाताले, पैसे नाशी उडचे जाताले, विजा नाशी उडचे जाताले. आमगेलकिंत बेस्ट घर तांकां बेस्ट व्यू आशिल्ले घर मेळटाले. फॅमिली टायम बेके तांकां बेस्ट उरताले ना. तांणी बेगीच अलाराम नाशी बेगी उठचे खंय तांकां अवकाश उरताले. किंतु एक कसन की म्हळ्यार देवाक मात्र उडगास करता आसले शक्ती तांकां देवान दिलना. ते शक्ती आमगेल्यांत कितलेही आमी बेगी उठना उरताले, आमकां मस्तींतले त्रास उरताले, कसने उरताले. किंतु देवाक स्मरण करता आसले शक्ती मनुष्य वर्गांक मात्र देवाने दिल्लो आसा. सो तें स्मरण तुमी आत्त केल्लें आसा. 25 वर्ष जाल्ले, रजत संभ्रम येता आसा. मागेले तुगेल न्ही, आमगेल देवकी कृष्णाल 25 वर्षाचे येता आसतना आमी बरे रितीर कोण घेनो देवाले कृपाशीर्वादाक पात्र जावं का म्हूण घेवन एक तुमकां एक स्मरण येईल पळय, हेची देवान दिल तसले होड शक्ती म्हूण घेनो तुम्ही लेखून घेऊ का अशी उठलोकांक येना. असल एक स्मरण शक्ती येवका जाल्यार सतत जावन घेनो आमी देवाले चिंतन आनी मंथन करत उरका. देवान तुमगे रजत महोत्सव करचे तसले शक्तीही दिले, स्मरणही दिले, स्वामील उपस्थिती वैकेची तुमकां प्राप्त जाल्लो आसा. असल एक अवकाश तुम्ही हे बरे रितीरी तुम्ही करूसून घेवची तशी देवान तुम शक्ती सामर्थ्य ह्या संदर्भारी दिलेले आसा. मुकावील दिवसांतू फायच्या दिवसांतुल्यान तुमगेले वार्षिक प्रतिष्ठा वर्धंती महोत्सव आरंभ जावचो आसा. अनेक समाजाचे लोक आयिल्ले आसा. कुळावी लोक तर येताचीची, कित्याक की म्हळ्यार आमगेले कुलदेव. किंतु गांवचे लोकांन वैकेची येवन घेवन कित्याक की म्हळ्यार आतां सांगतना कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, जगत्ताकची एक गुरु जावन घेवन आशिल्ले तसले देवकी कृष्ण हांगा विराजमान जावन आशिल्ले तेन्ना गांवच्या सर्वही लोकांना हांत उपस्थिती उरून घेवन ते कृष्णाले कृपा आशिर्वादाक पात्र जावका. तशीच आमगेलो रामदेव वीर विठ्ठल वैकेची हांगा आयिल्लो आसा. तन्निमित्तान त्या देवाल वैकेची सेव करून घेवन तुम्ही सर्व लोकांना कशी अवकाश मेळटा तशी देवाल सेव करचेक तुमगेले समय व्यतीत करचे. कोणाक नाशिल्ले तसले एक अवकाश देवान आमकां दिले मनुष्य वर्गांक. सो जाल तितले तुम्ही ताजे बद्दल समय अवकाश तुम्ही घेवका. कित्याक की म्हळ्यार पक्षीक कितलेही हे असल्यार ताण वापस देवाल स्मरण करता जाल्यार ताण मनुष्य जन्म घेवन घेवनूच देवाल स्मरण करून घेवका पडटा. सो तितले तांकां नाशिल्ले तसले भाग्य देवान आमकां दिलेले तेन्ना त्या भाग्याचे संपूर्ण आमी अवकाश घेवन घेवन जल तितले देवाले लागीं उरचेक आमी प्रयत्न करता. कित्याक की म्हळ्यार कितले आमी लागीं उरताची तितले आमी सेफ. केलो पंत आतां आमकां आतां आमगेलेच एक उदाहरण सांगताचे. आमगेले फंक्शन जाले, प्रायम मिनिस्टर आयलो, कार्यक्रमांनी तुमी पळयल्लो आसा. आता कसं जात की म्हळ्यार प्रायम मिनिस्टर म्हळ्यार कुडेन तागेले सेक्युरिटी प्रोटोकॉल उरता, तांगेले SPG कमांडो उरता. सो तांगेले एक प्रोटोकॉल म्हळ्यार हे एक सिस्टम ताण आसतना हांग पर्यंत रावता,
ताण मुखार वचका अशें तांगेले एक सिस्टम उरता आनी तें योग्य कित्याक की आमगेले देशाचो प्रधानमंत्री तागेले एक सुरक्षेचे एक व्यवस्था तांणी दवरून घेवचें अत्यंत योग्य. बट एकदा कसन जाता की म्हळ्यार आतां आमकां एक दिसता आमी एक प्रदक्षिण करताना कसकी एक विषय येता आनी कसन तरी येता तेन्ना कसन जाता की म्हळ्यार एसपीजीन कसन सांगचें उरता की म्हळ्यार तुमी हांगा रावपाची तांणी एक प्रदक्षिण करून येताची आमकां ना आम कसाने कांय तोंदर ना. किंतु केलो पंत कसन जाता थंय बरयल्ले केलो नांव न्ही आशिल्ले जप केंद्राचे उठू नांव न्ही आशिल्ले ते आमगेले पीएम कोणे तरी एक सांगका हे कसन नांव नाजाल्यार सहस्रनाम म्हणून जाताले खंयची एक सहस्रनाम बरयले उरताले म्हणून लेखल्यार कळना आनी तांतू एक प्लेस हे त्यांनी बरयले सहस्रनाम म्हणून कळनाशिल्ले कित्याक म्हळ्यार सकयल एक कडेन कुमटा येता एक कडेन भटकळ येता एक कडेन होन्नावर येता एक कडेन साऊथ केंद्र येता एक कडेन मुंबय येता एक कडेन कर्नाटक येता हे कसन हे म्हणून गेलो केलो पंत कळना. बट एसपीजीन सांगचे कसन की म्हळ्यार तुमी हांग पर्यंत हे करा ओके. बट कसन जाता की म्हळ्यार थंय गेलतना पीएम थंय उरता पीएमान विचारचे परिक्रम करचे आसवा वय करचे आसा येयाचे म्हळ्यार वचून घेवन आयले. एसपीजीन सांगिल्ले तागे लागीं रबलेरी हे उठ्ठूची जावन घेनात हे लौकिक जिवनांत आमी तुमकां सांगले एक लौकिक जिवनांतू एक कोणाल तरी एक बरे व्यक्ती वट्टू तुमगेले संपर्क आसा ना तुमके एक पोलिसाल एक संपर्क आसा म्हणून लेखल म्हळ्यार कुडेना येद्रा मनुष्य तुमगेले खबरीक येवच्याक वतना येद्रा मनुष्य तुमगेले खबरीक वचे ना. आता मी पीएमान सांगला बा परिक्रमा करे यो म्हणटना आमी गेले तेन्ना एसपीजी याना मध्ये कित्याक की म्हळ्यार थंय पीएम थंय आशिल्ले निमित्तान एसपीजी मध्ये आनी हे करच्याक वतना कित्याक म्हळ्यार पीएमान सांगले न्ही तुमकां वचका म्हणून घेन आमगेले वटू येवका म्हणून घेन सो तेन्ना एसपीजी वय केना तुमी थंय रावपाचें म्हणून घेन ताण सांगचेक जायना कित्याक की म्हळ्यार पीएमान चार्ज घेतिल्लो आसा पीएमान ओव्हर रूल करचेक जाता. तशीची आमी जर देवा लागीं उरले म्हळ्यार येद्रा कोणेय मनुष्य आयल्यार वयकेची ताका हे करचेक जायना कित्याक की म्हळ्यार तो त्या देवाक नमगुल येन आसा. तूं तागेले खबरीक गेलो म्हळ्यार देव मागेले खबरीक येतालो तेतकून तागेले खबरीक वचचे नाका अशी जाता जिवनांत. मारे तूं तागेले खबरी वच नाका तो मारे ताका डीजीले परिचय आसा आयजील परिचय आसा फाल्यां कसनय जालें म्हळ्यार तो मागेले वयर येवन कसनय केस घालतालो तागेले खबरीक एक वच नाका म्हणटाच अशी लौकिकांत तूं उलयतच. मारे तागेले मस्त संपर्क आसा आमी तागेले खबरीक वचचे नाका म्हणून घेवन सांगतच. तशीची देवाल जर आमकां बरे एक संपर्क उरले देवाल एक मस्त कितले आमी लागीं वचच्याक आमी प्रयत्न करताची तेन्ना येद्राच मनुष्य आमकां त्रास दिवच्याक येना. तेतकून देवा लागीं येवका जाल्यार आमी पयलीं हांगा येवन घेनू हे देवस्थाना पयलीं येवका देवस्थाना येवन घेवन समय आमी हे करका हांगा भजन की तुमकां कसन येता भजन येना जाल्यार फूल घालता फूल घालचेक येना जाल्यार बाकी कसनय तुमी करचेक जाता. सो कसनय करा न देव तोषणम वृथा म्हणून सांगिल्लें आसा. देवाक संबंध पाविल तसले कसनय कार्य केले री ते व्यर्थ जायना म्हणून सांगिल्लें आसा. आमी लेखताले कोयर काडल्यार व्यर्थ रे फूल घातल्यार बरें शिजता म्हणून कित्याक म्हळ्यार फूल घाल्यार देवाक वचून पडटा न्ही ताजेन चड फल मेळचें शिजता हे कोयर काडल्यार भायर उडोवचें पडटा. बट आमगेली चूक जाता तहीची कसनेची देवाक संबंध पाविल केले म्हळ्यार ते व्यर्थ जायना. फूल घातल्यार वयके तितले फल आसा कोयर काडल्यार देवस्थाना येवन कोयर काडल्यार वयकेची तितलेची तुमकां फल आसा. हाका उदाहरण कोण की म्हळ्यार अंबरीश महारायू अंबरीश व्हड रायू व्हड म्हळ्यार व्हड राय तागेले घरांत तूं ताका कितले जावका जाल्यार ताणें सेवक वर्गांक आपूण घेवन ताणें कसनय काम करून घेवेत ताणें इतले हे करीत की म्हळ्यार एक बोटाक एक सेवक दवरीत एक बोटाक एक सेवक दवर खाली तूं माग अंगुष्ट मात्र तूं क्लीन करका आनीकल्यान आनीक बोट क्लीन करा आनीकल्यान तशी ताणें दवरचें तसलें सामर्थ्य तागेलें आसा. एक व्यक्तीक एक सेवक न्ही एक बोटाक एक सेवक हाताक आनी जावका जाय आनी 10 लोकांक घालेत पांयाक आनी एक 10 लोकांक घालेत तितले ताणें जावका जाल्यार कितले ताणें हे करीत तसले राय तो. किंतु आपणेले देवस्थानाचे आपणेले गर्भगृहाचे मार्जन करचे शेण फापुडचे तोची करता आशिल्लो. अंबरीश रायूची आपणेले गर्भगृहांत आशिल्ले देवाले कूड कसन आसा ते मार्जन करचे कोयर काडचे
नाजाल्यार शेण फापुडचे हे कोण करता आशिल्लो? रायू करता आशिल्लो. ताका सेवक नाशिल्ले, सेवक आशिल्ले, किंतु देवाल काम स्वतः केल्यार पुण्य मेळटा म्हणले एकय एक उद्देशान अंबरीश महाराज वैके तसल काम करता म्हळ्यार आमगेल तसले हुलू मानवान कसं करका म्हणून न्हू तुम्ही सर्व लोकांना आलोचन करका. तेतकून इतलेक देवाले कार्याक महत्व दिल्लें आसा. तेतकून सांगले न देवतोषणम वृथा. कसने गोतना बा, कसने गोतना तुमका कोयर काडचे काही कळना, फूल गांचे काही कळना, भजन म्हणचे काही कळना, कसने तुमका कळना. जाल्यार येवन दर्शन केल्यार वैके तुमका देव पुण्य दिवचे तसलो आमगेलो देव म्हळ्यार. तेतकून आमी ताका कसन प्रार्थना करताना करुणामयी म्हणून सांगताची. नाजाल्यार आमकां करुणामयी कित्याक की म्हळ्यार खाली दर्शन केल्यार वैके तूं आमकां फल दितास मुरे. तेतकून आमकां ताका करुणामयी नाजाल्यार करुणामुर्ती नाजाल्यार असल अनेक रितीर आमी संबोधन करताच. कित्याक म्हळ्यार ते गुण तागेलांत आसा, आमगेलांत तितले हे ना. आमी करुण करताच कोणा लेगी आमगेले चेडूवाचेर कसने तरी 1-2 मार्क्स घेतल्यार करुण करताच. उर रे पुता उरो मुखाल दिवसा बरें कर रे म्हणून सांगता. कोणे तरी दुसरे जाल्यार करुण करतावे आमी जायना आमगेले की. किंतु देव तशी न्ही. खाली दर्शन केल्यार वैकेची तू दर्शन मागेल दर्शन केल्यार वैके हांव तुका सुख दित रे म्हणून न्हू दिवचे तसले आमगेलो देव असताना तितले तरी येवन घेवन आमी केल्यार वैकेची देव पावता आमकां. आतां खाली नित्याचे जाले आतां व्हड महोत्सव रजत महोत्सव असताना तुम्ही कशी येऊ का म्हणून न्हू कशी रुपये रेट वाडत आसा तुम्ही वयचे हांग येवचे रेट तुम्ही हांग येवचे रेट वयके चड वाडका. रेट म्हळ्यार रन रेट म्हणचे महिन्याक 1 पंत न्ही वाराक 1 पंत आयलं म्हळ्यार रन रेट वाडलं म्हणून अर्थ. नाजा महिन्याक 1 पंत येवचे आशिल्ले आतां वाराक 1 पंत आयलं म्हळ्यार महिन्याक 4 पंत येयले तशी जाता. ते भांगरा रेट वाडले हांग तुम्ही देवाल दर्शन येवन घेवन ताजे एक फल तुमकां मेळटा म्हळ्यार कितें आमी सांगले. सो इतलेक देवाले पुण्य विशेष पुराणांत की शास्त्रांत की सांगिल्लें आसा. कित्याक की म्हळ्यार एक संन्यासी जावन घेवन आमी तुमकां देवाले घोरका. देवाले घोरका म्हळ्यार देवा लागीं देवाल कर्तव्याक आमी तुमकां देवाल कर्तव्या बद्दल नाजाल्यार देवा लेगी तुम्ही कशी हे करका. कित्याक की म्हळ्यार तुमी सांगतात न्ही गुरुल मुखांतरची देव पावता आमकां गुरुल मुखांतरची देव पावता. सो आमगेलो उपदेश हेचीच उरता. आमी आमगेल विशय सांगून काय अर्थ ना. आमी तुमकां देवा लागीं कशें व्हरका म्हण सांगल्यार मात्र तेन्ना आमी हॅपी ठेर बसून घेवन कसन की एक योग्य केलें म्हणून घेवन जाता. त्या निमित्तान सर्वही जनांक आमी सांगता त्याचीची जल तितले तुम्ही देवा लागीं उरका देवाल सेव करतेशी हे करका. तुम्ही तरी करत आसाच बट मुक्काविले तुमगेले होड कर्तव्य कसन की म्हळ्यार तुमगेल चेडू तशीची पालन करची तशी जाव का ते पालन जाल्यार हे जाल्यार होई किंतु तुमगेल किंत चड जाव तशी तुम्ही हे करका. तुम्ही केन्नाही कसन करता की म्हळ्यार तुमकां केन्नाही दिसता कसन की म्हळ्यार मागेल तशी जाव का म्हूण कोणें अपेक्षा करना. मागेल किंत चड जावो म्हणून तुम्ही अपेक्षा करताची. हांव मारेया 1-2-3 बिल्डिंग बांदता आशिल्लो मागेल चल्लो 40 बिल्डिंग बांदची तशी जाल्ला हे तेन्ना तुमकां अभिमान. जर तुमगेल तितले हे जाल्यार हांव आनी हांव एकच मुरे कमी जालें म्हळ्यार आनीक तुमकां त्रास जाता. हांव मारेया हांव कुमटांत मात्र बिल्डिंग बांदता आशिल्लो मागेल चल्लो तशी न्ही मारे कुमटांनी बेंगलोर वयके तो बांदता म्हण तुमकां एक अभिमान. मागेल किंत 1.5 पट्टीन जाला. हांव 1 पट्टी आसल्यार हो मागे किंत 1.5 पट्टी जाला. ते थंय मात्र न्ही बिझनेसान तूं बुद्धिवंतिकेंत मात्र न्ही हांव मारे संध्या वंदन मात्र करता आशिल्लो. हो संध्या वंदन न्ही एकादशी वयके करून मागे किंत 1.5 पट्टी म्हणून घेवची तशी तुम्ही त्या चरडाक वयके तयार करका म्हळ्यार आमी अभिप्राय. नाजाल्यार खाली बिझनेसान तूं हांव मारे 10th शिकिल्लो हो इंजिनियर मागे किंत 1.5 पट्टी शिकला थंय मात्र हे लागू न्ही. बिझनेसान तूं हांव मारे म्हयन्याक 20,000 कमयता आशिल्लो तो 1 लाख मागे किंत थंय मात्र न्ही हांग वयकेची 1.5 पट्टीन जावची तशी तुम्ही ताका संस्कार दिवका म्हळ्यार वयके थंय वयके पालन करता. नाजाल्यार एक सायड मात्र बॅलन्स जाले आनी एक सायड इम्बॅलन्स जाताले. थंय कडेन हो संध्या वंदन करता 20,000 कमयत आसा हांग संध्या वंदन करताना 1 लाख कमयत आसा अशी जायनाशी उरका.
हंग वैकेची आता तो संध्यावंदन मात्र करता आशिलो हो संध्यावंदन वैके करता असा एकादशी व्रत वैके करता असा असेल कसं नाही तरी जाल्लं म्हळ्यार त्यांना तागेल जीवन सार्थक जाता म्हणून घेणू आम्ही लेखताच म्हळे आणि चढ समय आम्ही घेण्याची मुकावील दिवसांतू कार्यक्रमांतू मुकावील विषय आम्ही सांगताच किंतु आजच्या दिवसाक स्वाम्याक अत्यंत प्रीतीपूर्वक हार्दिक रितीरी मठा गौरवाप्रमाणे स्वागत इत्यादी केल बदल पुनः हांगाच्या आडळित मंडळीक आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडवो तुमगेल घरांतू तुम्ही करत असेल उद्योग व्यवसायांतू आमगेले हे देवकी कृष्ण महालक्ष्मी रवळनाथ देवस्थानाचे प्रांगणांतू हांगाच्या आढळीत मंडळी तशी आमगेल्या हेरवट्टा गावांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडेताची श्रीकृष्णार्पणमस्तु. देवालय मंगलाचतली सर्वांतही देवस्थान वचन विनंती करता तशी जी नंतर सर्वांना प्रसाद भोजन स्वीकार करपाचे आणि मुखारी जायसारखा आणि फाल्याच्या दिवसाची सकाळी सुप्रभात कार्यक्रम नामदेवी विठ्ठला चलतले तांतवे सर्वांना श्री देवकी कृष्ण महाराज की जय, श्रीनिवासा